UP 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर जायत्या पक्षांनी तयारीक सुरवात केल्या. सत्ताधारी भाजप पक्षात खुबशा मतदारसंघांनी एका परस चड उमेदवार तयारेक लागिल्ले नदरेक येतात. सावाड्ड्या, कुडचड्या, सांताक्रूज, पेडण्या ह्या मतदारसंघांनी उमेदवार तयारीक लागल्यात. आता सध्या कुमारजुवा मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढोवपाची इत्सा सिद्धेश नाईक हांणी उक्तायल्या. सिद्धेशाक भाजपाची तिकेट दिवची म्हूण ह्या आदी 2 फावटी ताच्या समर्थकांनी पक्षाकडेन मागणी केली. मात पक्षान ताका 2 फावटी तिकेट दिवंक ना. सिद्धेशान पक्षा खातीर ताचे काम चालूच दवरले आनी आता परतून कुमारजुवा मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढोवपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचे सांगला. तिकेट मेळोवपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें तांणी जाहीर केला. ह्यान पयलीं 2 फावटी आपणे तिकेटे खातीर मागणी केल्ली. ह्या वेळार पक्ष आपल्याक तिकेट दितलो अशी आस्त तांणी बाळगिल्या. लागी पावला आमचे विधानसभा इलेक्शन. सो तुमचो तितून हे रोल कितें आसतलो? तिकेटीक ट्राय करतले तुमी एज अ ओल्ड गोवा सो एज अ BJP कॅन्डिडेट म्हणून तुमी ट्राय करतले? हांव पार्टी कडेन म्हजो विचार जो आसा तो मांडटलो. लास्ट टायमूय तुम्ही सांगलेले की तुम्ही तांकां हें केल्लें, तर हे पावटी सारके आसा पार्टीचो एक स्पेसिफीक प्रोसिजर आसता फॉर टिकेट फायनलायजेशन. सर्वे आसता, मागीर तुजें काम पळयता पार्टी आनी त्या हितूंतल्यान पार्टी मागीर डिसायड करता. सो तें सगळें जावन न्ही, ताका टायम आसा. हो आतां हा तो नॉट नेसेसरी. कित्याक तुमी लॉंग टायम लोकांक जाय तशें जातलें न्ही, लोकांक विचारता. कित्याक तुमी लॉंग टायम वर्किंग कार्यकर्ता BJPचे 2 times मास्ता मोर दॅन 2 times ZP. हय ना, कशें आसा, एकदां आमचे पंचायत मेंबर 2 ZP जेन्ना काम केलें हांवें 3 फावटी हांव निवडून आयलो आतां ओल्ड गोवा आनी कुंभारजुवा कोल्ले. ते हितूंतल्यान लोकां मदीं रावन खूब काम करपाचो टायम मेळ्ळो, चान्स मेळ्ळो आनी ते हितूंतल्यान लोक बरे तरेन म्हाका थंय एप्रोच जाता, बरे तरेन लोकां कडेन म्हजो कॉन्टेक्ट आसा आनी त्याच हाजेर हांव फाटले 2 फावटी सुद्दां हांवें पक्षा कडेन क्लेम स्टेक केल्लो आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी पक्ष आतां ओके म्हणटा. दुसऱ्या फावटी दुसरें म्हटल्यार की ते काँग्रेसांतले येवन BJPन येयल्या बी आमदार आहा, तर तुका प्लस पॉयंट आहा हेजेर? ना ना, हांगा प्लस पॉयंट आनी नेगेटीव पॉयंट न्ही. पार्टी सुद्दां टिकेट दिता आसतना काम पळयता, लोकां कडेन आशिल्लो अप्रोच पळयता. सो म्हाका दिसता त्या हेजेर म्हज्या कामाचेर आय एम वेरी मच कॉन्फिडंट की म्हाका तिकेट मेळटली. सध्या कुमारजुवा मतदारसंघात काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्लो आमदार राजेश फळदेसाय आसा. तशेंच ह्या मतदारसंघात आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकारूय सर्तीत आसा. तातूंत आतां सिद्धेशान वेंचणूक लढोवपाची इत्सा उक्तायिल्ल्यान भाजप नेमकी कोणाक तिकेट दितलो हें येवपी वेळारूच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.